महाखाजन धारगळे बसीच्या ॲक्सिडेंटात ड्रायव्हरासयत 7 पॅसेंजर जखमी झाले। ड्रायव्हराक बरोच मार लागला। रस्त्यावेली फोणकुलां आणि एका स्कूटरवाल्याक सालवार करता करता बस पडतली आणि कोलवाळे न्हंयच्या आयल्यान पडली। जखमी पॅसेंजरांक म्हापशेच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत घाल्यात। बसीचेर 20 ते 25 पॅसेंजर आशिल्ले। थळाव्यांनी स्पॉटार धावन आदार केलो म्हूण माणसुकी। नीट एंट्रन्साच्या कोफुसांव सुटून सुटना। प्रोविजनल मेरिट लिस्टावेल्यान MBBS आणि बाकीच्या 3 प्रोफेशनल कोर्सां खातीर ॲडमिशनाच्या कोफुसांवाचेर एकलो विद्यार्थी हायकोर्टांत गेलो। ॲडमिशन प्रोविजनल मेरिट लिस्टाचेर घेतिल्ल्यान आपल्या ॲडमिशनाक बादता म्हूण ताचो आर्ग्युमेंट। गोंय सरकारांनी DTE कडच्यान आतां मेडिकलाच्या वॅकन्सीचो कोर्टान स्टेटस मागला। केस 5 सप्टेंबराक दवरल्या। Give a break.